भक्ती निर्बंधुकानावर्ता समिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिनेत आमचे तुझ्या वेची देण्या सोम्या किते पाटे आम्ही दे मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवे पोसला राखला देन तुझ्या काळजान मोनान आमकां तुवे एकवटायला गोपाल क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती निर्भय तुका नावार्ता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिनेत आमचे तुझ्या वेची देण्या सोम्या किते पाटे आम्ही देव आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो आयचे लितुर्जींत समय जेजू ख्रिस्त आमकां सांगता जर तर आमी सतान जियेता आमकां स्वातंत्र्य मेळटा आनी सर्गींचें राज मेळटा पूण हें सत मेळचें चड जावन देवाच्या प्रेरणांत देवाच्या उतरांत तर ह्या दिसांनी प्रत्येक जाण देवाचें उतार समजून घेवंक वाचूंक नियाळ करूंक प्रयत्न करया मे मीस हांव तुमचे खातीर भेटयतां तुमच्या खातीर आमच्या खातीर आनी आमच्या मोगाच्या समेस्त मनशां खातीर सरस्पो देव आमकां ह्या वायटांतल्यान निवारून दी म्हूण मागता आमी भेटोवचें बलिदान सरस्परा देवा माणच्या खातीर आमची पातकां आमी कल्पणी वळखून घेवया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सुद्दां आमकां बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससांच्या जिविता पावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा प्रार्थीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय आनी आमची मागणी दयान आयकून घे आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता सस्तांच्या सस्ना आमेन दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें शाद्राक मेशाक आबेदनेगो तुमी म्हज्या देवाची सेवा करिनात
आनी हांवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तीचे आराधन करिनात हें खरें. आतां तुतुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नारेसो, सारंगीसो, विन्यासो, सानायेसो आनी इतर सगळ्या वजंत्राचो आवाज आयकतल्या तेन्ना धरणीक सरपडून हांवें उबारलेले मुर्तीचें आराधन करूंक तुमी तयार आसा जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आकट्यान उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जायत. शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली. नेबुकदनेझरा, हाजे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकटांतलें आनी तुज्या हातांतलें आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यारय राया हें तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचें आराधन करचें ना. ही उतरां आयकून नेबुकदनेझराक, शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो शेहार बदल्लो. ते आकटे सदां तापयतले त्या प्रास 7 फावटी चड तापोवंक ताणें लायलें. आनी शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आकट्यान उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या गट मानायांक आज्ञा दिली. ते गायन करतले तें आयकून आनी ते जिवंत आसा तें पळोवन नेबुकदनेझर राय तटक जालो आनी तो वेगी वेगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रीक म्हळें, आमी तेगा मनशाक बांदून उज्यांत उडयलें न्ही. तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 6 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. नेबुकदनेझरान म्हळें, शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारले, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याय देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमा बरीत पवित्र नांव, भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा तुज्या महिमेच्या पवित्र मंदिरांत, भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजवडकायेच्या पाठार बसलेल्या, भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं कुरुबांचेर बसून पाताळे पर्यंत दीस लायतल्या, भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळे निवास करतल्या, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे
मोर्या आनी उदार काळजान उतर आयकोन ते सांबाळटात आनी आपले तिरासानेन फळ दितात ती बागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत्राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांग परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपणा सतमंतल्या सुदैवांक जेजून असं म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातल्यात. तुमी सत जाण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दिताले. तांणी तांकां जाप दिली, आमी अब्रामाच्या संततीचे कोणाचेच आनी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना, तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय. ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम हे कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाचे संतत म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगानात. देखून तुमी म्हाका जीविशी मारूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापाचे सदरे मुखार देखलां तेंच हांव तुमकां उलयतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापाच्या तावण आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून ताका सांगलें, तुमी अब्राहमाची भुरगीं वय जाल्यार अब्राहमान केल्ल्या बरी तुमी करते आसल्यात, पूण देवा तावन आयलेले सत तुमकां हांवें तुमकां सांगलां. देखून म्हाका तुमी जीवशी मारूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना, पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. तांणी देखून जेजूक जाप दिली, आमी व्याभिचाराक जाल्ले न्हय, आमकां आसा एकलोच बाप, तो देव. जेजून ताका सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करते आसल्यात, कित्याक हांव देवा तावणूच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजे सकेस येवंक ना, बगर ताणें म्हाका धाडला. देवाचे उतर ये. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां सोबीत नाजूक दिसां मेळटात आयच्या वचपांत. पयल्या वचपांत आमी आयकलें ते तरणाटे इस्रायलीचे देवाचे उतरा प्रमाणे जिवन आसले, पूण बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेस्सर तांकां बोंब्यांक पुजा करूंक फरमायता. ते शाद्राक, मेशाक, अबेदnego ते आयकनात. आमी खऱ्या देवाक मात्र पुजा करतले म्हणटात. तेन्ना तो राय तांकां उज्यांत जडच्या खायलीचेर उलपां प्रयत्न करता, पूण ते देवाच्या उतराचेर पाती येतात, पूण बोंब्या पुजा करिनात. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे जी येतलो खंडीच देवाक न्हय म्हणना बोंब्या पुजा करिना. आनीक तांकां तसले स्थिती घाल्लें जाल्यार देव आंजाक धाडटा आनी तांकां राखता आनी आपूण खरो देव म्हणून रुजू करता, आनी तो राय जाल्यार पाती येता. दुसऱ्या वाचपांत स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, तुमचे थंय सत आसा तर जाल्यार सत तुमकां सुटका दितली.
तर सत मेळचें खंय? सत मेळचें संपूर्ण तरान वत त्या तरान देवाचें आनी आमचें थंय आमकां मेळचें देवाच्या उतरान. आमचें विश्व आमकां फावो तें सत दिना जावंक पुरो. आमच्या गिन्यानान आमच्या राजावान आनी फटोवन पडूंक पुरो. पूण देवाच्या उतरान आमी केन्नाच फटोवन पडना. देवाचें उतार आमकां सत दिता. देवाच्या उतराचेर आमची जिणी मांडून हाडली तर जाल्यार आमी फटोवन पडना. आमकां स्वातंत्र्य दिता, सर्गीचें राज दिता. हें सत आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता. आमची जिणी देवाच्या उतराचेर मांडून हाडूंक जाय. हो एक धर्मीक कायदो. सद्या सभा धर्मांनी तांकां आसा तांचें उतार, देवाचें उतार मात्र. देवाचें उतार एका तराचो साक्रामेंतच म्हूण सांगयत. कित्याक आमची मोतूच वाडयता तेन्ना आमी सत पळयता. केन्ना आमच्या दोळ्यांक मोतीक स्पिरिता उजवाडना गे आमी काळोखान आसा. काळोखान आमकां सत दिसना. देवाचें उतार आमचें विश्व, आमची मोत, आमचो स्पिरीट उजवाडयता आनी त्या उजवाडांत सत आमी पळयता. आनी सत आमी सता फाटल्यान वयतना सत घेतना आमकां स्वातंत्र्य मेळटा. ते तरणाट्या सता प्रमाणे जियेले सतान तांकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. उज्यान समेत तांकां उलपांक साध्य जालें ना. भाव भयणीनो, आमी आज काल एक विशेश परिस्थितींत आसा. सकाळी आमकां हें भोगता केदां हें आखेर जातलें गे म्हूण एक अणवार आयला. जाल्यार हातूंत हांव जाल्यार आमी एक बरेंपण घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. आमकां न्हय जाल्यार जायत्यो राटावळ्यो आसल्यो. आमच्या कामांत गे, मार्केटींत गे, आमच्या दफ्तरांत गे, अशें जायत्यो राटावळ्यो आसल्यो. आज आमी घराच रावचें पडलें. आतांपणी देवाच्या उतराचेर आमी देवाचें उतार आमी वाचया. देवाचें उतराचो ध्यान नियाळ करया. देवाचें उतर आमचे जिणेचें एक तत्व करया आनी त्या उतरा प्रमाणे जियेया. तेन्ना आमकां बिजनसान मेळच्या सताच्या की हजारांच्या हजार वांट्यांनी सत हांगा मेळटलें. न्हयच जाल्यार आमची मोत, आमचे हात पाय खंय 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 धांवतात. आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां टायमच ना. वाचलें जाल्यार वाचच्या खातीर मास्ता वागता. शिवाय नियाळा खातीर तें आमचेंच करच्या खातीर आमी वाचयना. ह्या दिसांनी आमकां जायतो वेळ आसा. पवित्र पुस्तक तुमच्या घरांनी आसा. बऱ्या तरान ध्यानाच्या रितीन तें पवित्र पुस्तक वाचा. त्या पवित्र पुस्तकान आमकां सत दिसता. तें सत आमकां स्वातंत्र्य दिता, ससनाचें जिवीत दिता. शिवाय दुसऱ्या संगतींनी आमी लोबदून पडल्या तर जाल्यार तें स्वातंत्र्य आमकां मेळना. पयल्या वाचपान त्या तरणाट्यांनी आपणाचो जीव गेले बोंब्या पुजा करूंक ते वचनात. पूण आमी थोड्या पोटी कितें करता, कांय इल्ले कश्ट आयिल्ल्या वेळार थंय हांगा धांवता. देवाचें उतार नेगार करता, देवाची शिकोवणी पयस करता आनी अन्य देवांचो पुजा करता. तर देवान ह्या संदर्भार आमकां दिल्लो वेळ आसा. देवाचें उतार वाचून, ताचें ध्यान करून, ताचो नियाळ करून देवाचें उतारच आमचें केलें जाल्यार आमी काळोखान जिवो केन्नाच शकचे ना. आनी सत आमकां उजवाड दितलो आनी तो उजवाड आमकां स्वातंत्र्य दितलें. हें भाग तुमकां आनी हाका फावो जावं दी. आमेन. सर्वसंचे मुगार बापा
कानीक जाऊन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचे तुजी बेसा कितेंच नांव आमचे ह्या संवसारान आसा जर कितें तुवेंच दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदानाक तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्यां सोबें सर्व आमचे मोगाळ बापा कानीक जाऊन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचे तुजी बेसा तुझ्या भाव म्हयनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या एका पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्वरा वो यज्ञ तुजे मुखार पावो तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पणचो म्हणून तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय. ताचे वरी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण आमी तुजे लागीं कालतपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा देव उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. वैशाली करून फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर काळी आनी चवथय आमी तुका दिनवासो फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासो तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरी आमचे पातके सैम आमी दावण दवरतल्या तशें आमच्या मस्तेचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी एका काळजां उदार जातल्या आनी आमकां सुवणें करून गरजेवंतां आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परजेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या बंदा भोगता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस पोरतू सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवाक सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगाद आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतल्या पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगात. पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासा करात.
warto so gut purgatoria. Somia Jesu, तुझे मर आम्ही समरण का, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापाच्या मरणासाने पुनर्जीवनपणास आम्ही भुक्तीपणे उडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल सुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजांत तावन दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रिते म्हणजे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बेगोन पीटर पौल आमच्या गोळी पप्पा आनी सगळे याजके वर्ग बरोबर तिका प्रति मुखान वडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजोळी मुखार फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. हांव कर मरिये देवाचे माये संगाती बगेवन तुजे तुजो तिसो पोती आनी बगेवन धर्मदूत आनी सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमांगा आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पातकां आम भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान अत्रयतले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पथकांतली सुटय आनी चर कानांतली वाटाय. कित्या राजवटी पदवेने महिमान तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सवेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर म्हण तुका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या म्हाका खबरना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला, ताचे वरी आमच्या पिढे सत्म्याक आनी कुडीक भलायकी दी. ह्या अणवरांतले आमकां राख, आमची जिणी शाबीत कर, आमची कुटुंबां तुमचो पळोवन घे. आमच्या काळजांतली सर खोटेपणाची खोटेपणां काडून ती निर्मळ कर. तुज्या उतराचेर आमी नियाळ करना, ताच्या मारिफात आमकां उजवाड आनी सत दी, आनी आमकां तुज्या आश्रकांत सदांच सांबाळ. ह्या आमी कल्पणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां नडटा. Shiza konasheta apna kusi karkorundi kuri sapro kandargivo to patya mujayindi kusate Bagian kursaचे kurve niram kam chadwa am chandas manandle papaचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.